नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही हांव म्हज्या सेकंड व्लॉगान तुमकां म्हणजे दुसऱ्या व्लॉगान तुमकां हांव दोन इम्पॉर्टंट उपयोग एका जिन्नस दोन जिन्नसाचे दोन उपयोग सांगता। आता प्रत्येकाच्या घरान मसालो आसता, खड्या मसाल्याची लवंगाय बीन आमगेर आसता। त्या लवंगा बद्दल हांव तुमकां एक सादेशे लवंग पूण कितले उपयोग पडटा ते तुमकां हांव सांगता। आनी हे न्ही उपयोग म्हाका खबर नासलो। घरान लवंगा आसताली पण उपयोग तेजो कितें करता हे खबर नासलें। मसाल्यान घालता, कड्यान घालता, आमी वाफ घेताना घालता उदकान लवंग, इतलेंच खबर आसलें। पण हो उपयोग न्ही म्हाका एका साद्या सिंपल मनशा कडल्यान कळ्ळो आनी इतलो युजफूल जाणा तेजो हांव सुद्दां सरप्रायज जालें। आनी आतां हांव सांगल्या उपरांत तुमी सरप्रायजूच जातली। कशी काय म्हणटली तुमी, तर अशी पळय। आतां तो मनीस न्ही आमगेर एक आयिल्लो, केन्ना आमगेर एसी घेतलेली आनी तो सारकी अशी फिटींग करपाक आयिल्लो म्हणटकच न्ही ते ओल बीन काडटा आसतना सिमिटाची अशी वाफ हे कशें धुंवर कसो जाता न्ही, धुंवर कसो जाता ते धुंवरान कितें जालें, म्हाज्या मिस्टराक शिकोत येवं लागली आनी एलर्जी तांकां आसा म्हणटकच न्ही शिको येवं लागली। शिको येता येता खूब सारको शिको येवं लागलो, नाकाक अशी बांदलेले तरी पण शिको थारना, आक्षी आक्षी। मागीर तो म्हणपाक लागलो, भाभी तुमगेर लवंगा आसा काय म्हणपाक लागलो। हांवें म्हणलें कित्याक रे बाबा, आतां म्हणलें एसी आनी हें करता आसतना हेका लवंग कित्याक जाय, तर म्हणपाक लागलो हाडून दिता काय म्हणपाक लागलो। पळय आतां म्हाका तेणी सांगूंक पासून ना, हाडून दिता मातशी लवंगा, दोन दी गे हाडून म्हणपाक लागलो। हांवें म्हणलें दिता म्हटलें आनी हाडून ताका दोन लवंगा दिली। तेणें कितें केलें जाणा, ती काडली आनी म्हाज्या मिस्टराच्या हातान दिली, कळ्ळें। आनी म्हणपाक लागलो आप सर खाओ म्हणपाक लागलो। आनी म्हाज्या मिस्टरान ती चोखली आनी खाल्ली न्ही आनी तोंडान धरली दोन, मागीर परत आनीक दोन एक्स्ट्रा घेवन आक्षी आक्षी शिको जातल्यो पळय, एका मिनटान तेच्यो त्यो थारल्यो। मागीर हांव सरप्रायज, तो म्हणपाक लागलो पळयलें गे भाभी मिस्टराक तुज्या बरो केलो म्हणपाक लागलो। हय, हांवें म्हणलें थँक्यू, पण हांवूय अजाप जालें मातशें। हांवें म्हणलें हें तुका केन्नाच्यान खबर आसा रे, तो म्हणपाक लागलो ना आमी अशेंच करता म्हणपाक लागलो, आमचेच उपयोग ते, आमची आजी बीन अशी सांगताली, आजो बीन सांगतालो असो म्हणपाक लागलो। तर केन्ना म्हणपाक लागलो थंडी सर्दी जाली म्हणपाक लागलो, थंडी बीन जाली आनी अक्ष येवं लागल्यो जर म्हणपाक लागलो लवंगा तोंडान धरून चोखूंक लाय आनी एक लवंग दोन लवंग भितर खाल्ल्यारूय जाता, पण चोखीत रावले आनी चावून खाल्ले की ना ती अक्ष येता पळय तेका रिलीफ गावता। आनी खरेंच हे हांव सांगता अशें म्हणून न्ही, कोणाक जर आतां एलर्जी जाता, दिसभर शिको येता, थोड्यांक खूब शिको येता आनी थंडी सुद्दां जाल्ली कशी आसत न्ही, लवंगां अशी घेवपाची आनी खावपाची, कळ्ळें। भितर 101% सांगता शिको वयता, कळ्ळें। असो हो लवंगाचो उपयोग एका साद्या मनशा कडल्यान केदें व्हडलें काम म्हजें जालें जाणा। आतां हांव सुद्दां कितें करता, केन्ना म्हाका थंडी कशी जाली, गळ्याक अशें थंडीन अशें वेगळेंच कशें दिसता, दुखता कशें बी न्ही, लवंगां चोखता आनी मागीर ती चावून हांव खाता, म्हाका मागीर थंडी जायना आनी बरें आसता, आरोग्य सुद्दां बरें आसता। मुद्दाम तुमी करून पळया। ही पळया लवंगां म्हणजे क्लोज, ही पळय, ही पळय, हे पळया ही लवंगां, हे पळया। थोडी भुरगीं बीन आसता पळय तांकां लवंगां वळखोंक कळना, कोण स्कुलान वयता कॉलेजीन वयता तेंच्यांनी सुद्दां ही चार आपल्या बॅगान घालून व्हेल्यार जाता। आनी आपल्याक जर अक्ष येता, थंडी कशी दिसता तेन्ना एक एक घालून तोंडान चोखल्यार जाता। मातशें तिखट कशें लागतलें पण कांय ना, एकदां संवय जाली की ओके आसा। तुमकां म्हजो न्ही दुसरो उपयोग दाखयता, तो म्हणजे हे झाड वळखा पळोवया, कळटा वळखपाक ना न्ही, कळटा, भुरग्यांक कळचें ना जाणट्यांक कळटलें। आतां हे झाड आसा हातेरीचें, आमी हातेराक खाता पळय ते, हे पळय। आतां तुमकां हांव झाडूच दाखयता, पळया। आतां तुमी झाड पळयलें न्ही,
आता त्या झाडाची हांवें तुमकां खाणी हाडलेली दाखोवपाक कळ्ळें. थोड्यांक कळोंक ना जर खानयेक चेक करा, पानाचेर हे चेक करा, अशें आसता पान. आनी आतां हांव तेजो तुमकां उपयोग सांगता. हें झाड आसा पळय तें आमच्या आरोग्याक एकदम इम्पॉर्टंट अशें आसा. कारण कितें, आमी मनशां म्हटलें की आमकां रक्त आसता. जेन्ना तुमचें रक्त अशुद्ध जाता तें शुद्ध करपाचें काम ही पानां करता. सादें झाड पण कितलेशेच औषधी म्हणजे वखदाचे झाडे आसा. आनी ही पानां हय पळय अशी काडपाची, हे पळया. आनी हे वखद आसा पळय ते म्हजो मिस्टराचो पप्पा म्हणजे म्हाजो मांव दितालो. आनी कितलोसोच लोक हातून बरो जाला. इवन मरता मरता सुद्दां म्हटल्यार जगला, वाचला ह्या वखदान. ते कशें घेवप ते तुमकां सांगता आनी कित्याचेर घेवप ते सांगता. आतां ही पानां आसा पळय ती अशी धरप, फोल्ड करप आनी हे पळय हे अशें काडप. हे पळया. आतां ही 8-9 पानांचे हे पळय हे पळय मदले दवरप. शीर आसता तेजी ती दवरप, ती भायर उडोवप आनी अशे सायडीचे काडून पानांच यूज करप. हे घालप ना, हे इम्पॉर्टंट हा. हे घालप ना, हे भायर उडोवपाचे. हे पळया इतली आतां हे 8 पानांची हे पळय पानां हांवें कट केले आनी देठ आसा ते काडून भायर उडयले. हे पळया असले देठ, मदले शीर आसता पळय ती काडून भायर उडयली. आतां ही आसा पळय ते न्ही बऱ्यान बरें वखद. आतां ही पानां हांवें 8 पानां घेतल्या पळय, त्या 8 पानांचे हांवें काय 9 पानां इवन 10 सुद्दां घेतल्यार जाता. आनी इतली जावंक जाय म्हणजे अशी मूठभर तरी जावंक जाय कुडके करून. हा तशी करा. आनी अशें न्ही 4 भाग करा. हो एक जालो. आतां दुसरो करा, तिसरो करा, चवथो करा, 4 भाग करा अशें. कारण कितें जाणा, हे न्ही उपयोग आसा कामणीच्या वखदाक. कोणाक कामीण जाल्ली आसता पळय तेका रामबाण वखद म्हणजे हे कळ्ळें. आनी हे आसा पळय ते जे 4 वाटे करप. हो एक जाला आनी 3 अशे दितलेच घेवन करप. आनी कितें करा, हे आतां सकाळी आतां 2 पेले उदक घेया. सकाळच्या 2 म्हणजे कितेंच खावप ना, च्या बी सुद्दां घेवप ना. आनी 2 पेले उदक घेवपाचे आनी ही पानां भितर घालपाची उदकान. आनी ती 1 पेलो उदक जाता पळय, 1 ग्लास वॉटर जाता पळय, तितले आटोवन ते 1 ग्लास वॉटर करून निराळे पोटार भितर इल्लीशी साखर घालून, कोणाक डायबिटीस आसा तेंच्यांनी साखर घालप ना आनी गोडूय न घातल्यार जाता. पण बेश्टेय घेतल्यारूय जाता. कोणाक साखर ना तेंच्यांनी बेश्टेय घेतल्यार जाता. ते उकडलेले उदक आसा पळय ते घेवप सकाळचे. आनी हो आतां मागीर गाळ्या उपरांत आमली हे उरता पळय पानां ती भायर उडोवप ना, ती तशीच दवरप. आनी रातची परत कितें करप जाणा, म्हणजे 7 सुमार रातचे 3 त्या पानांक परत तशेंच न्ही उरलेल्या पानांचे उदक घालप, तशेंच 2 ग्लास घालप आनी 1 ग्लास तेजे उदक करप आटोवन आनी ते परत रातचे घेवप. हे जे आमी 2दा उदक पिवप सकाळी आनी सांजचे. अशें आमी 4 दीस करप. 1, 2, 3, 4. पण 3 दीस सारखे घेवप हे सकाळी सांज सकाळी सांज. आनी चवथे दीस कितें करप जाणा, चवथे दीस फक्त सकाळीच घेवप, सांजचे घेवप ना. आनी सकाळी घेतल्या उपरांत ते दीस मागीर नुस्तें खावप. म्हणजे सुंगटां, तिसऱ्यो, कुल्ल्यो, सांगटां असले खावप ना. फक्त म्हणजे सादे वेल्ल्यो, गांवठी नुस्तें ते दीस मुद्दाम खावप. कळ्ळें न्ही. आनी हे वखद घेता पळय कामीण जाल्यार तेंकां हे वखद घेता पळय तेन्ना तेंच्यांनी शिवराक रावपाचें. म्हणजे पेज खावपाची नाजाल्यार वरण खावपाचें. तिखट खावप ना, अजिबात तिखट खावप ना.
आणि आता हे जाले कोणाक कामीण जाले तांकां आता बरें आसा आमकां कामीण जावना, पण म्हाका अपचन जाता किंवा एक पिंत जाल्ले भशेन दिसता किंवा म्हाका अशें बरें दिसना, अनइजी दिसता किंवा अनइजी दिसायना, तेंच्यांनी सुद्दां न्हू म्हयन्यान एकदांच तरी हे इतले हाडून सकाळचे आपूण उकडून घेतल्यार जाता, सांजचे घेवंक जाय अशें ना, किंवा एक 15 दिसांनी सुद्दां घेतल्यार जाता, म्हयन्यान घेतल्यार जाता, 2 म्हयन्यान घेतल्यार जाता. कित्याक जाणा हितून न्ही आपले रक्त शुद्ध जाता. म्हणून आता म्हजे 9800 सबस्क्रायबर जाल्ले आसा. आता 10,000 जातले तर तुम्ही म्हाका 200 आनी सबस्क्रायबर वाडपाक जाय. तेका लागून मातशें बेगींतल्या बेगीन म्हाका सबस्क्रायब करात यादीनूच आनी म्हणजे 10,000 सबस्क्रायब तयार करा. हेच जाले हातेरीचे झाड, आमी कोंकणी रेखा हातेरा म्हणटा. आणि दुसरे सीताफळणीचे झाड आसता, तेजी पानां सेम अशी असता, दोनूय एकूच ती, पण न्ही सीताफळणीचे झाड आसा पळय तेजे पानां आमी उकडून घेयना, तर ह्या हातेरीचीच झाडाची पानां उकडून घेता कळ्ळें. तेन्ना ती अशी सेम आसता पण मातशी डिफरंट अशी आसतात. हातेरां मातशी वेगळी जाता पळय, गोल रावंड सारकी, आनी सीताफळां आसता पळय ती अशी डिझायनची आसता, अशी यू कशी शेपीची अशी डिझायनची कशी आसता कळ्ळें. आनी ही तुमी वापरा हातेरीचीच पानां आमा, अशें हे झाड खूब उपयोगी आसा. अशी ही पानां जॉन्डिस, कावीळ नाजाल्यार आमी कामीण म्हणटा तेका इम्पॉर्टंट म्हणजे उपयोगाची बरी भरपूर आसा. मुद्दाम ताचो उपयोग करा. आनी हे जी आता आसा पळय पानां ती तुमकां 40 नाजाल्यार 50 पानां लागतली इतलेच, आनी पयशे सुद्दां खंयच खर्च करपाचे ना, हातूनच ती बरी जाता. आनी कोणाक आतां भूक बीन लागना पळय, कावीळ कामीण जाली की भूक लागना, तेन्ना आतां हे 4 दीस वखद घेतले की ना भूक बीन आपुणूच लागता. इतले पावरफुल वखद हे. आनी तुमकां खबर आसा आता हे आमी पानां आतां उकडून घेतली न्ही, आता हेजे न्ही अजिबात सायड इफेक्ट अशें ना, कसलो सायड इफेक्ट तुमकां कसलोच जावचो ना. आनी तुमकां आतां कोणाक आतां जॉन्डिस जाला, कामीण आमी कोंकणीन म्हणटा तेका जाला, तर दोतोराचें वखद सुद्दां घेता आसतना हे घेतल्यार जाता. हे कित्याकूच मालोवचें ना आनी हानिकारक अशें अजिबात न्हय, कारण झाड्या पाल्याचे पानां आमी उकडून रस तेजो घेतली इतलेच. तेका लागून हे अशा ह्या पानाचो रामबाण उपाय तुमकां हांवें सांगलो, मुद्दाम तेजो यूज करा आनी तुमचें आरोग्य फिट एंड फायन सारकें दवरा. आरोग्य बरें तर आमचें सगळें सारकें न्ही. आमी कितले भशेन जोडूं येता आरोग्यान बरी आसल्यार, ताका लागून आरोग्य पयलीं तुमचें सांबाळा. त्याच बरोबर म्हाका तुमी लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा आनी कितें उलयता आसतना मातशी मिस्टेक बी जाल्यार जरी माफ करा. आनी आवडले जरी तुमी कॉमेंट्स करून सांगा कशें तुमकां टिप्स म्हणजे दिसले ते. आनी आतां तुमी हो व्हिडिओ पळयता न्ही, खरेंच तुमकां मना पासून थँक्यू आनी धन्यवाद. तुमचे देव बरें करूं.